नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. काँग्रेसीचे तीग ज्येष्ठ आमदार मोठे विजिलन्स केशींतल्यान सुटपाचे वाटेर. राणे लुईझीन बाबू कवळेकराक SEZ स्कॅमात अच्छे दिन. कंपन्या कडेन 256 कोटीचो सेटलमेंट. विजिलन्स केस जातली स्क्रॅप. केंद्राची 2018ची CRZ अधिसुचोवणी गोंयाक लागू ना. गोंयांत तशी लोकसंख्या ना, हॉटेलांक सूट ना. गोंयचो कोस्टल प्लान थारल्या उपरांतूच कितें तें मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट. पायपलायनी कळमेल्यो, आत्र्या पयऱ्यान फुट्टात. लायटीच्योय कटकटी. जायकाची कामां सोंपून सोंपना. 24/7 उदका पुरवणेचो विधानसभेत पंचनामो. गोयचे FMCG टेलिकॉम डिस्ट्रीब्युटरांक E-वे बिल नाका. 4 आण्याची कोंबडी 12 आण्याचो मसालो. बिलांचो व्याप जाता चड. FMCG आयटम्स कडेक काडचे म्हूण मागणी. गोंयांत प्लास्टीक तांतयां म्हणटा तो प्रकार नाच. कोणाकडेन आसा जाल्यार हाडून दाखोवची. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची विधानसभेत चॅलेंज. आनी फुडले विधानसभा वेंचणुकेक मिकी आनी ताची घरकान्न वियोला UGDPचे टिकेटार. नुव्या मिकी वियोला कुठ्ठाळे. रोखडीच UGDPत एंट्री. मिकीची घोषणा. काँग्रेसीचे तीग ज्येष्ठ आमदार मोठे विजिलन्स केशींतल्यान सुटपाचे वाटेर. आमदार प्रतापसिंग राणे, लुईझीन आनी बाबू कवळेकराक अच्छे दिन. SEZ स्कॅमाचे केशींत कंपन्या कडेन सेटलमेंट करून जमीन परत घेतना ह्या तिगांकूय विजिलन्स केशींतल्यान मेकळे करपाचें पर्रीकार सरकारान थारायला. SEZ प्रमोटरांक मेळून जुरा सयत 256 कोटी फारीक करून जमनी परत घेवन सेटलमेंट करपाचेर शुक्रारच्या कॅबिनेटात निर्णय जालो. SEZ स्कॅमाच्या प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, तेन्नाचो उद्देग मंत्री लुईझीन फालेरो आनी तेन्नाचो IDC चेअरमॅन बाबू कवळेकाराचेर विजिलन्स केसी आशिल्ल्यो. 7 कंपन्यांक सुमार 38 लाख चौखंड मीटर जमीन SEZ खातीर फुके सवाय लाटली म्हूण ही केस. त्या उपरांत SEZ स्क्रॅप केले, मात जमनी इतली वर्सां कंपन्या कडेन उरल्यो. केस सुप्रीम कोर्टात पावल्या. आतां सरकार सेटलमेंटाक तयार. SEZ खातीर 7 कंपन्यांक 38 लाख चौखंड मीटर जमीन फुके सवाय लाटिल्ली. 7 कंपन्यां कडल्यान IDCक फक्त 133 कोटी डिपॉझिट मेळिल्ले. उपरांत SEZ रद्द जाले. कंपन्यो कोर्टात गेल्यो. जमनी मात कंपन्या कडेन आशिल्ल्यो. 5 कंपन्यो त्यांचे डिपॉझिट जुरा सयत परत दिल्यार जमनी दिवंक तयार. 5 कंपन्यो 15% व्याज मागता. सरकार आतां मेरेन जमला तेंच जीवर दिवंक तयार. मेडिटॅप आनी मॅक्सग्रो ह्या 2 कंपन्यांनी कांयच अर्ज IDCक दिल्ले ना. सरकारान कंपन्यांक डिपॉझिटाचे 133 कोटी आनी 123 कोटी व्याज दिवपाचें थारायलां. व्याज आनी डिपॉझिट मेळून एकूण 256 कोटी सरकाराक भायर काडचे पडटले. ह्याच सेटलमेंटा बरोबर SEZच्या प्रकरणात चालू आशिल्ल्यो विजिलन्स आनी बाकीच्यो केसी बंद करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. हाका लागून तेन्नाचो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, तेन्नाचो उद्देग मंत्री लुईझीन फालेरो आनी तेन्नाचो IDC चेअरमॅन बाबू कवळेकाराचेर चलताल्यो त्यो केसी बंद जातल्यो. मात IDC कडेन डिपॉझिट आनी व्याज फारीक करूंक पयशे ना. IDCक 256 कोटी फारीक करचे पडटात, मात IDC कडेन 35 कोटीच आसात. उरिल्ले 221 कोटी IDCक रीण काडून उबे करूंक सरकारान मान्यताय दिल्या. 221 कोटी EDC वा दुसऱ्या आर्थीक संस्था कडल्यान रीण घेवन उबे करपाचे. सरकारान मोपा विमानतळाचो वाठार पिडयेत घाला. शुक्रारा मंत्रिमंडळान मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या विधेयकाक मान्यताय दिल्या. चालू अधिवेशनात हे विधेयक संमती घेतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. केंद्राची 2018ची CRZ अधिसुचोवणी गोंयाक लागना. तितले दाट लोकसंख्येचे गांव गोंयांत ना. अधिसुचोवणेंत हॉटेलांक सूट दिल्ली ना. गोंयचो दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो भौशीक सुनावण्या उपरांत थारतकीच थळाव्या पुरतो सुधारीत CRZचो विचार करूं येता.
म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. आमदारांनी नवे CRZ अधिसुचोवणेचेर हुस्को उक्तायल्लो. स्पीकर सर, हे CRZ हे गोंयांत येयले म्हूण सगल्याक बोबाव पडलेलो आसा आनी आख्खोच गोंयचो लोक खंयची पार्टी चोयनासतना सगळे एकठांय जावन कितलेशें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा सेक्रेटरीएट. आनी आमकांय दिसता गोंयकारांक स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान मनान घेवचें, कित्याक हांव बरे भशेन सांगपाक सोदतां हें गोंयकारांक CRZ येयलें जाल्यार बऱ्याक पडपाक ना. की हें नोटिफिकेशन जें आसा जें फायनल जातलें तें आमी जो पर्यंत त्या हाजेर बेजीसचेर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान एडॉप्ट करिना तो पर्यंत तें आमकां लागचेंच ना. आमचो सद्याचो आतां 2011च्या नोटिफिकेशना प्रमाणे आहा. I have already clarified this issue. There are two aspects to it. पहिले म्हणजे हॉटेलांचे रूल भितर बदलपाचें कितेंच ना. हॉटेलांक कांय कन्सेशन ना. आसा तें फक्त कोस्टल कम्युनिटीक आहा, म्हणजे फिशरमॅन कम्युनिटीक कन्सेशन आहा, हॉटेलांक ना. आनी सेकंडली म्हणजे गोंयांत एकूय विलेज 2600 कितें तें रिक्वायरमेंट जें आसा पळय तातूंत भितर येना. तातूंत भितर पॉप्युलेशन डेन्सिटी 2600 आनी कितें तरी 21 काय कितें तरी आसची पडटा. एकूय विलेज गोंयचे येना भितर. त्यामुळे गोंयाक लागूच जायना तें. लागू करपाचें आसल्यार तर पब्लीक कन्सल्टेशन करचें पडटलें. ना, फुडाराक लागू कोन्नाका म्हणटा हांव स्पीकर. लागूच जायना न्हय, भितर एकूय विलेजूच ना. कितें डेन्सिटी पळय आहा ती तुवें म्हणल्या की इट शूड बी 2161 पीपल पर स्क्वेअर किलोमीटर, 1 kilometer by 1 kilometer. Now Kolva and Benawali villages 1 kilometer by 1 kilometer 2000 बसतले CM 1 kilometer by 1 सांगता 2011च्या let सेन्ससा us verify it. Government should have raised some objections at least that government should have done. आमकां त्रास जायत म्हणून at least some things. तुका काय त्रास जायना, हियरिंग केल्याशिवाय कांयच जावचें ना. but at least let हियरिंग केल्या शिवाय कांयच जायना. सगळें प्लॅन अरे त्यामुळे आतां बेटो बोवाळ कित्याक घालता जेन्ना आतां पयलें बोवाळ घालपाक जाय नाल्यार बाजारांत तुरी भटभटणीला मारी तसले करता. ना बाजारांत 50 तरी CRZ तरी आज जाल जाय तूं फिशरमॅनान सॅल्यूट मारपाक जाय. पूण हिंगा कितें आसा NGO बेंजीओ नाक जालो इश्यू वाटाय कितें बरें कितें वायट तें खबर ना. आज सद्याक टोटल फिशरमॅन त्रासा पळय. तुम्ही पहिले डिस्कस केले ना, पहिले डिस्कस केले ना तुम्ही. न्हंयचे 50 मीटर उंच. पयलीं म्हणजे 2018चे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आहा पळय तें ड्राफ्ट हय फायनल न्हय. आनी तूं म्हणटा तें न्हंयचे 50 मीटर केला तूं. आता 50 करता हय तातूंत पण बँक ओपन आशिल्लो. तुका जाय जाल्यार बरें मरे. इट इज नॉट ओनली गव्हर्मेंट विच हॅज टू रिस्पॉन्ड टू द ड्राफ्ट. लोकांनी धाडला का ऑब्जेक्शन दिल्ली आसा. इफ यू हॅड ऑब्जेक्शन यू कॅन रायट. ड्राफ्टाचेर बरयला जांकां ऑब्जेक्शन आहा तांच्यांनी बरोवचें म्हणून. पायपलायनी कळमेल्यात, आत्रापर्यंत फुटतात. उदका पुरवणेक लायटीच्योय कटकटी. जायकाची कामां सोंपून सोंपना. अर्धवट कारभार. तातूंतच नवे हावजिंग प्रोजेक्ट. 24/7 उदक खंय पावलें काय म्हूण आमदारांचे एकार एक प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटा 162 MLD उदका पुरवणेचे नवे प्रकल्प हातात घेतल्यात. जायकाची कामां खंय 2019 म्हणल्यार तडीक. अरे एक डॅमांतल्यान उदक येता वो खंयचेय जे उदक लिफ्ट करतात देर वी रिक्वायर अ प्रॉपर पंपिंग सिस्टम. आनी ते म्हणे स्पीकर सर गव्हर्मेंटान म्हळां that they are committed to supply 24/7 water supply in the state of Goa. We will get a proper consultant and an agency to do this mapping, because I don't think the PWD will be able to do the full mapping in a short time. So we can have a third party agency to carry out full analysis, and then it is tail end or those who are located on a elevated levels. Those are the people who do not get proper water. The rest, there is enough water. How are you planning? Are you planning new dam? Are you planning new tanks or new water reservoirs? Or are you going to draw water? What is your plan for the future? So we have put up OPA 27, Mysar 10. OPA 27 should be commissioned by December. This is mainly for Tiswadi. Mysar 10, which will be commissioned by September. Osnora 30, already tender floated.
चांदेल 15, तुयें 30, पर्वरी 15, काणकोणा 5, गावणे एट गावणे, सार 10, पडोशे 10 आनी गिरी आतां अजून ह्या फायनल जावना जाग्या खातीर 15. 167 MLD water is being done. As of now, Goa has adequate water. Leakages आमकां थारोवंक जाय. So pipelines will have to be changed because in some areas AC pipelines, tail end pipelines are AC pipeline which breaks. So we will have to replace those pipelines stepwise. तें जालें ना अजून. पूण कितें जाता सगळे गोंयभर जेन्ना 24/7 उदक दितलें जाल्यार ह्यो केप्यां जर करता आसतना हें जॅकाचें काम कंप्लीट करचें पडटलें. जॅकाचें काम फुडल्या वर्सा भितर कंप्लीट जातलें. सादारण 85% काम 80-85% काम जाल्लें आहा. थोड्या भागांत ताचो उपयोगूय सुरू जाला. आतां फिनिशिंगचें हें चालू आसा. थोड्या जाग्यार कॉन्ट्रॅक्टर जर ताणें काम एबंडन केलां जाल्यार ताका आमकां बदलचोच पडटलो. पण आय एक्सपेक्ट बाय 2019 जायका वर्क टू गेट ओवर. एक गजाल लक्षात धरा, उदकाक खर्चूय खूब येता. त्यामुळे एक पयलीं काही 15-20 युनिट सोडून the cost of water is almost about 10 to 12 rupees per cubic meter. We are hardly paying anything. हांगा कितें मातशे 8 आणे सुद्दां वाडयले जाल्यार बोवाळ सुरू. तोय तुमी त्याच वेळार थोडेशे तरी पयशे व्हडले ना 150 कोटी येता. whereas we spend about 800-900 crores on water supply. So some recovery of water also will have to be done. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.